A crucial village meeting in Welsau discussed a long pending demand for an underpass or road over bridge connecting Dandor to Primero. Residents raised concerns over safety, connectivity, and daily hardships, with heated exchanges during the discussion. The meeting concluded with the discussion to form a 10-member committee to take the issue to railway through MLA Antonio Vaz, seeking a practical and timely solution. हांव देडा सुमार नुस्तें घेवन वयता तेन्ना हिंग गेट पडलो आसता. गेट पडलो वरां वर उरता आनी ती गेट काडटा म्हणल्यार लेट जाता आनी आमी मार्केटां पावता म्हणल्यार आमकां लुगारूय मेळना आनी आमगे नुस्तें तें मागीर स्क्रॅपा दिवपा पडटा आनी आमगे वाड्याक कोणाकूय कितेंय जाता एक एम्बुलन्स हाडूंक आमी फोन कोत्ताय तो एम्बुलन्स येता म्हणल्यार गेट पडटा आनी तो मनीस घरा कडेन मरता आनी आमगे बिचीर आजरान लोक येता ते उदो न्हांवता आसतना तेका कितेंय जावपा शकता आनी तेच भाशेन मी एम्बुलन्साक फोन कोत्ता आसतना हिंग गेट पडलो आसता आनी तो एडेरू मोरो शकता. ही मुगे दोन उतरां आनी कोत्तो जाल्यार ब्रीज कोत्तो जाल्यार पाली थिंग हिंग करूं जाता कित्याक थिंग व्हडलो हें आहा ब्रीज आहा आनी तिणी करूं शकता कोणाकूय त्रास जाय हय थिंगा मड्या दिसती पडटाली आनी कितले जाले जाल्यार इंडिया ट्रॅफिक कितू वयता तेंय बी खबर आहा. सो तेमी आपणागे फिजिबिलिटी कितें चॅक केलें ना जाल्यार म्हाका ते जे रेल्वे ऑथॉरिटीज आहाय तेम तुमी विचाराय कित्याक हो हिंग एक मेजर इश्यू जे आमगे गांवच्या भावान सांगला जेकीन ते प्रमाणे हिंग आमकां खरे इश्यू जाता. हिंगा आमकां पॉलिटिक्स नाका हिंग कोण आमगे सी आनी आम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी ही इज बीन इलेक्टेड फॉर 5 years. तेका कितें करपा जाय तें कोण जी करपा जायना जाल्यार मागीर कितें करपा जाय तें आमी करया मागीर कितें करपा जाय तें. पूण सद्या तेका 5 वर्सां लोकांक दिलें ती तेका 5 वर्सां त्या प्रमाणे तेणें काम कोन्न दी कोण ना जाल्यार आतां मदें जे 5 वर्सां आमकां पेडी जातली त्याच्या मध्ये आमकां कितें इश्यू जाता ते आमकां पयलीं हाडपाक जाय. In that same token, can I say one thing? Very good point. Yeah. Padlock, August 23. I was not coming, but I came to speak to you, sir, because you have come here. I came to your office also. Couldn't meet you. हांव कितें म्हणटा 5 brigade had to go to ROC to come here. हे अंडरपास बी करून 5 brigade येतले हिंग रस्तो बंद करून आणि सब ज्युडिस आसतना कॉन्ट्रॅक्टर काम कशें कोत्ताय दॅट मीन्स इज नो लॉ अँड ऑर्डर दॅट मीन्स वी हॅव टू टेक इट इन आवर हँड्स टू फाइंड इज दॅट करेक्ट. वन सेकंड आणि पहिले किती उलोवपा आयला मोकळे उलोवपा जाता ते भाशेन उलय नाका प्लीज हांव रिक्वेस्ट करता तुमकां कितें आतां तुमकां कितें जाय तें सांगाय म्हाका. पयलीं जी उलोवपा म्हणल्यार मुगे पॉयंट कितें मागीर कावंटर जातलो मागीर कावंटर मागीर प्रॉब्लमूय सॉल्व जावपाक हो कावंटर जातलो मागीर हो कावंटर आनी हो कावंटर मोकळे आहा दिवपाक मोकळे आहा. ना ना हांव पयलीं आतां दिवना हांव येयला आमची सायडीन तो कावंटर झगडी करपाक कोणा कडेन येयलो ना आनी कोणूय झगडी कोणा काय मागोता आज जोड मागोता सगळ्या कडेन. आमी गेले फ्लायओव्हर अंडरपास आमगे डिस्कशन हे आयले पयले न्हू आतां प्रेझेंट उलयपाचें आमी कितें मोठे प्रेझेंट उलयपाचें. तुमी कोणागे हो पयलीं इश्यू कोण 5 brigade हे ते तो इश्यू काणा काय हिंगा आमी येयले आमगे इश्यू आहा. तुमकां जावं तुमी वसाय सरा बरें घालाय आनी तो घेवन तुमी मिटींग घे आनी तुमी कराय. आमी येयले आमगे लोकां लागून आम्ही लोक नाही रे बाबा आम्ही लोक नाही. तुम्ही लोक तू सांगा What you want, बाबा? हांव केअर करना. हांव हे करून येयला पयलीं कितें
आज प्रेसिडेंट डिस्कस पहिले जावना प्रेसिडेंट की जाय तो जावपाचो First of all, You're right. you're right. Bridge will happen in 2 years. We have to find solution for him, for everybody. 2 minutes, sir. Maga. Was Zago no? Till today, this land is not. Railways do not have title documents to this land. Matter sub judice aha, ani teni ISLR court of the survey department. Railways have taken 46 respondents of this particular village. तेंगे कोर्टान वयले आनी त्या वक्ता आमी कोर्टान सांगले कोर्ट ऑफ द सर्वे दीस लँड रिकॉर्ड्स तुमी डिस्ट्रिक्ट कोर्टान वचताय म्हूण 6 पेटिशनर्स हॅव गॉन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फ्रॉम लास्ट जानेवारी मॅटर सबज्युडिस आहा आनी हे हो जागो तेंचे तेंको नासतना हें काम कितको स्टार्ट केलें एवरी टायम वी कॉल द पुलीस आमचे पुलीस भाव आहा हिंगा हय एवरी टायम रेसिडेंट्स कॉल द पुलीस they are helpless in these circumstances because they think that this is central government project but this land is still under the jurisdiction of the village panchayat. हमको letter है sir, I will forward it to you this letter please man into I will read it out. This letter has been addressed to RVNL on 26th of May 2022. Clarification in respect of ownership of lands which do not possess survey numbers. A clarification. As a survey number na. Pursuant to the oral discussions which the undersigned had with DGM H.E. Banerjee, Shaw, representing RVNL on 26th May 2022, we have to submit that unless there is any specific title given in favor of the railways by then Portuguese government, be it in nature of a grant or an affirmation or in the nature of an award declared under the Land Acquisition Act 1894, we will not be in a position to say that the land as sought to be certified is of the railways. If your office places on record any document of title along with the plan, we would be in a position to verify the same as thereafter accordingly certified that it is railway land. Till today, एक document as जाग्याचो railway either in a survey department or कोर्टान submit केलो ना. काल देखो proceeding आला sir, I was present. So, no sir, thanks sang, काम बंद. कमिटी का In fact, I'll tell you all frankly, I was not aware that we are having a meeting because I saw a message that Sarpanch is attending. So I made it a point to come here because I don't want my local people to suffer. So I came here. I was not formally told by anyone, but casually mentioned. But I was not invited to come here, but I came. The thing is, even I am aware that the people from the other side are suffering a lot. And in fact, I had given to RVNL 3 chainages and asked them what they are doing and give us a plan of it. But till date, they have not given Panchayat anything. Nor do the people of Dando came with any proposal to me so that I could forward it to RVNL or to MLA, whoever. No one came. So whatever said and done, I don't want my people to suffer and I don't mind if they do some underpass or overbridge for the local people because I don't want them to suffer. We saw you advising fishermen that it should be overbridge because underpass will not solve the problem. Exactly, because their big trucks come in season. Ice truck. So it should not create a problem for them. After all, they are earning and it will just go to waste if the ice doesn't reach on time or it is not taken to the market on time. So they are the main people over here who are working hard for their daily bread. So, and I don't want to be harassing them, although people say many things, but I am not that type of a person. Clear? So what is decided? Any decision was taken? Any decision now they have decided to make a form a committee and after the decision they have made of forming the committee and then taking a decision and going to, my advice for them is ask a plan from RVNL since they are working in our jurisdiction for a plan what they are going to do where. I want only that.
so that people also are aware what will be coming where, right? And in fact, I questioned RVNL long back when this issue was going on. I asked them near the gate what you all are doing. So they straight away told me nothing can be done at this level crossing. No underpass, no bridge. That was what was told to me by RVNL. सेम थिंग 10 जाणांची कमिटी आमकां काडपाक हें कोत्ताय आनी सेकंड थिंग म्हणटा RVNL प्रपोजल कर सो वील पुट अ प्रपोजल टू MLA and MLA will put a proposal to RVNL. So coming back to this thing, 10 जाणां गेले जे हे आसा ते कमिटी डिसायड करतले अंडरपास जाय ओव्हरब्रिज जाय सो इतले डिस्कशन सद्या सो फार जाला. इतको त्रास जातो कितें त्रास जातलो त्रास म्हणटा ते वचपाक एक हें ना न्हू गेट पडली जाल्यार ऑप्शन ना तेका लँड लॉक ती प्रॉपर्टी वेलसावन दांडो पण एम्ब्युलन्स वचपाक मेळना कितें मेळना फिशरमॅनाचें कांय वचपाक मेळना सो इट इज अ लॉंग कितलीं वर्सां जालीं हेका अंडरपासूय ना आनी हेवूय ना ओव्हरब्रिजूय ना इट इज अ लँड लॉक प्रॉपर्टी. MLA have assured that after we have spoken to MLA saying that there will be a 10 जणांची कमिटी आसतली, we'll discuss with the RVNL and we'll put a proposal forward. And he assured that 110% he will help us. आमच्या आख्या वेलसावच्या लोकांक. आमी हांगासर वेलसांव हांगासर आसा आनी हांगासर आमची गेट आसा आनी आमचे भवानी जायते आमचे ट्रॅकाक लागून वो आमचो फ्लायओवराक लागून वो अंडरपायपास एका लोकांक आमचो गरजेचो सारको गरजेचो नीड आनी हें जावपाक जाय. आतां कशें जातलें कशें करपाचें RVNL कडेन हांव डिस्कस केलां आतांच आनी डिस्कशन आमचें चालू आसा आनी आतांच आमचे सगळे हांगा गांवचो लोक हांगासर येयले आनी डिस्कस जालें आनी जी सजेशनां दिली हांवें आयकून घेतली आनी हें जी सजेशन दिलें तेवूय हांव RVNL आपोवन हाचेर आमकां कशें सोल्युशन आहा फ्लायओवर वो हांगा फ्लायओवर जावपाक पॉसिबिलिटी आहा विजिबिलिटी आहा वो अंडरपायप आसा हेवूय हांव तेका डिस्कस करतलो आनी तेणें आतां म्हणलां ते भाशेन एक 10 जाण कमिटी काडटा अशें म्हणटा ते अशें तेजेर आमगे डिस्कशन आतां जालां पळोवया सोल्युशन कितें कित्याक म्हाकाय जे मेरेन RVNL आनी रेल्वे हे कडेन उलयले शिवाय म्हज्यान कमिटमेंट दिवपाक जायना कित्याक ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आनी म्हाकाय तें डिस्कस करून म्हाका फुडें पावल मारचें पडटलें आनी तेणें सांगलां ते भाशेन तेंगे प्रपोजल कितें आहा तो हांव RVNL कडेन घालतलो. कि आज देखो हिंगा मोठा है कि ये काम बंद दवर MLA न्हू काम कोर्ट इज द हायर ऑथॉरिटी. आता सगळे मोठा कोर्ट आहाय बट वाय दे आर नॉट गेटिंग द स्टे टू स्टॉप दिस वर्क. सराच्यान स्टॉप करूंक जायना. इट्स अ सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट. सो आतां देखून सजेशन येता सो ते लोक कितें म्हणटा आपल्या 3.5 मिटर दी आनी 1.5 मिटर ते लोकांचो 3 मिटर रोड कोण आतां उलयता तो रेल्वे त्या मनशा कडेन ते रेडी आहाय. हो प्रपोजल केन्नासून चलता डे 1 पूण हितून कितें जाता हितून 2 प्रॉब्लेम आहाय. एक प्रॉब्लेम आहा की आमकां डबल ट्रॅक नाका. दुसरो आहा आमकां कॉम्पन्सेशन जाय. ह्या इश्यूज न्हू हे भाशेन जर केले जाल्यार हितून लोकां फायद्याक कांय ना. हांवें मुगे मिडियाचेर ओपन चॅलेंज करून हांवें बायट दिला वीथ डॉक्युमेंट्स आनी वीथ डॉक्युमेंट्सांचे हांवें दाखयलां. रेल्वे प्रॉपर्टी तर न्हू रेल्वे प्रॉपर्टीचेर हे प्रॉपर्टीचेर नांव कितें करून येयलें. तुमी कोर्टां वयताय म्हणटाय कोर्टान कितें डिसिजन दिलें तुमकां तर साम 114 RVNL रेल्वे नांव येयलें मुगे प्रॉपर्टीचेर दुसऱ्याचें नांव कितें करून येयलें. हो इशू कोण काडना पूण नाका ते इशू काडा. अरे लोकांक कितें बरें जाता तें काडया. अंडरब्रिज ओव्हरब्रिज हें सोल्युशन काडया आनी रोड लोकांक कित्याक हो लोक न्हू ते सायडीक बंद जाला ब्लॉक जाला आनी मुजेर न्हू कोणेंय तर डिबेट करता. हांव हुंयच्या वगत बसत म्हणून सांगितलां वीथ द डॉक्युमेंट्स. आतां हांव पड लुगरा उबो आहा दॅट इज बिलोंग्स टू रेल्वे कित्याक टायटल दाखयता आनी टायटलान तेंचे 114 नांव घायलें. हांवें मुगे हायकोर्ट एडवोकेटाक वचून आख्खी फायल दिला. सगळ्यान आमकां सर्वेयर दिला. आतां ही प्रॉपर्टी तर हिंगा आहा ती सर्वेयरान इमेज 114 तूं कितें दाखयता एरिया दाखयता टोटल एरिया कितू आहा ती तुका एरिया मेळटा. एरिया हिंग भितर मेळना. सो मिसगायड जालो न्हू लोक मिसगायड जाता. लोकांक बाळा कितें घर करपा आहा तें जायना. सर आपयला वखदां न्हू येता आतां तो वेलसावन थिंग वयता थिंग लोक रावता. सो आमकां कितें लोकांक बरें जाय तें आमी आहाय. सो थँक्यू तुमकां. Access is denied over there, and now I have heard that they are trying to do an underpass, which is a low-lying area over there. Okay,
And I have pictures and everything from 2019 and before that also, that the vehicles have been removed with the rope and everything out over there. It is a low lying, and that area during the rains no one uses it. Okay, and there they are trying to make an underpass. That's what that would be a suggestion by some people. So I would like to go out over there to see what's happening next at my place. And I would like actually it is a double double track, which is or I don't know whether people want it or don't want it. But for me, I don't want, and I think even our children don't want, because the noise you will literally with one track we cannot sleep. And with a double track, it is like we have to leave our houses. That's what only I can say. And I do not have any alternate access, which has been told by people that I have an alternate access. Sorry, I do not have an alternate access. I'm a landlocked. This is landlocked. I'm passing through somebody else's property at the moment. And the front access is the only access that I have. And they have landfilled the whole area right up to the compound wall, which you all have already seen it earlier. So I think so that's it. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.